नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. भरपूर लोक माझ्या कडेन क्लिनिकात येतात आणि म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूप वर्ष जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडना. तेमकां बी सांगू इच्छिता आणि तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया. कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस. आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चौकशी करा आणि थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोंकणी आजा संडे स्पेशल प्रश्न तुमगेलो उत्तराचे आले ह्या आमगे कार्यक्रमात हांव अरविंद नायक तुमगेले स्वागत करता आणि आजा तुमगेले बी आमगेल्या कार्यक्रमात स्वागत आसा. नमस्कार नमस्कार अरविंद, नमस्कार सगळे आमगेले प्रेक्षक लोकांक बी नमस्कार. आयताराक येवन घेवन मेळटा हांव तुमकां. बरें दिसता कित्याक तुमचे कडेन येवन घेवन उलयचें आनी तुमी विचारिल्ले ते प्रश्नाक उत्तर दिवंक बी मजा तुमकां तशें म्हण घेवन येवचें हरकत ना. सगळे उलयचे पयलीं सगळ्याक हांव एक नमस्कार करता आनी तुमी जास्तीत जास्ती प्रश्न विचारा आनी गम्मतशीर प्रश्न विचारा आनी गम्मतशीर उत्तर घेया आनी आमगेले कारवार न्यूज कोंकणी पळयते रावा. आनी कोण ते प्रोग्राम पळयता लोकांक ते सबस्क्रायब करून जाल्यार ते करून जाल्यार ते करा आनी सगळे जाण लायक न्ही रे लायक करा आनी आमकां जास्तीत जास्त आमगेर बरें दिसल्यार बरें म्हण घेवन आमकां बरोवन घाला आनी आमगेर कितें चुकील उरल्यार तो चुकला म्हण घेवन आमकां बरोवन दिया. आनी आतां तुमगेल्या प्रोग्रामात जावन असो प्रश्न तुमगेले आनी उत्तर मागेले बरोबर. तुमगेले उत्तर आजा आले म्हण मागेले हय तो सुरू करात जाल्यार हांव सुरू करा न्ही. तर पयले प्रश्न आसा लक्षांत शेड्यूलकर सदाशिवगड रावता पणजी. हेगे प्रश्न आसा 10 तोंड आसा म्हण रावण न्ही, मुकुट आसा म्हण तो राम न्ही, शेपडी आसा म्हण हनुमान न्ही, तर कोण तो? अरविंद हे तुका खबर आसा न्ही हे आमगेले पयले काळांतल्यान येताले की हो घ्या कितें म्हणटात उमाण म्हणटात आमी. हय आतां ताका इंग्लिशान पजल म्हणटात. कितें पजल 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 म्हणटात ताका. ते कितें सांग कितें हे घोसाळे रे कोसाळी घोसाळ्याक ते लायनी कितले उरता ताका शिरा 10 उरतात 10 आनी ताका वयर तेजी फूल आसता अशें कितें उरता मुकुट अशें मुकुट उरता आनी सकल सकल कितें उरता सकल दांडी तेजी घोसाळी न्ही म्हणल्यार ती शेपडी हे वयर मुकुट शेपडी आनी हे शीर आशिल्ले पळय ते तेगेले तोंड तेगेले कांते तशें ते कोणी चालते. लक्षांत शेडगुलकर. लक्षांत बाब म्हाका बरें दिसलो प्रश्न कित्याक म्हणल्यार पयले काळात म्हाका परत एक पटी याद दिली तुवें हरकत ना. तर मुखार प्रश्न वच्या. हय मुखार प्रश्न आसा श्यामला बांदेकर मुंबई कितें म्हणटा. हेगे प्रश्न आसा रिटायर्ड जाल्ले व्यक्तीक परत त्याच कामां दवरतात आनी मागीर शिकीर पोरान कशें कामां वयचें. बरोबर आसा. हे एक खूब गंभीर प्रश्न हो कित्याक म्हणल्यार हय आतां थोडे लोक कितें करतात एक केपें आतां खंय कामांतल्यान ते रिटायर्ड जालो म्हणल्यार ताका थंय म्हणल्यार मुखार आनी दुसरो कोणाक घेत थक्की जाला मेन चूक तेम गेल ना त्या ऑफिसांत काम तर जावं जाय मरे आनी दुसऱ्याक घेवंक सरकारांतल्यान एक कितें परमिशन मेळूं जाय बरोबर त्या जाग्याचेर. ही चूक आसा सरकाराली आनी आमगेल्या लोकप्रतिनिधीली ते हा बाबा हो मनीस रिटायर्ड जाले की ह्या जाग्याचेर दुसरो तो कोण खाली आशिल्लो त्या हुद्द्याक आतां खाली जाता पळय त्या हुद्द्याक दुसऱ्याक घेवं जाय. हय हां तेका परत घेवची न्ही. हय हे बरोबर प्रश्न आसा. हो प्रश्न आमगे लोकप्रतिनिधीन आयकूं जाय आनी हो सरकारा कडेन म्हणल्यार वचूं जाय कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्या भुरग्याक काम मेळूं जाय. श्यामला मॅडम तुमगेलो प्रश्न बी बरो आशिल्लो. बरो प्रश्न उत्तर बी बरें दिला. तर फुडलो प्रश्न आसा ज्ञानदीप
देसाय. हां कितें म्हणटा? आज्या, हां फणसाची 2 जात उरतात, एक कापो एक रसाळो. हां ते सगळोक आवडटात, हां. सगळो खातात. हय खातात. पण या कापो आणि रसाळ पणसाचे हां. उदाहरण मनशा बद्दल तू कशें दितलो? मनशा बदल दी ह्या म्हटल्यार जावच ना ते. कित्याक खबर तुका? कित्याक? रसाळ आनी कापू पणस सगळ्याक आवडटात, सगळ्याक आवडनात. थोडे लोकांक कापू पणस आवडटा. आतां म्हाका मध्यान रसाळ पणस खावूं जायना, ना. म्हाका रसाळ आवडना. म्हाका आवडना, म्हाका तो आवडना. बुळबुळे असो म्हाका आवडना, म्हाका काप आवडटा. हां. तशेंच सगळे मनीस सगळ्याकच आवडनात. थोड्या लोकांक बरें केल्यार बी थोड्या लोकांक आवडना, थोड्या लोकांक वायट केल्यार तो मनीस आवडना. हय. तशें म्हणून घेवन बरें केल्ल्याक बी बरें म्हणून सांगचें आमचे कडेन व्हड मन उरूं जाय. आनी वायट केल्ल्याक तोंडाचें बाबा तूं केलें वायट रे, ताका पुलयत न्ही, हरकत ना जाल्यार जावेत तूं, हें तुज्यान करूं जात म्हणून आनी कोणाच्यान जायना हें सांगचें न्ही. तशें म्हणून घेवन जे बरें केल्ल्याक बरें म्हणटा आनी सगळ्याक समाधान करून घेवन बरें करून घेवन समजून सांगून घेवन वायट केल्ल्याक बी बरें मार्गाक हाडूंक प्रयत्न करा. बरोबर. फुडलो प्रश्न घेया. फुडलो प्रश्न आसा दीपक राणे सदाशिवगड. कितें म्हणटा? हेगेलो प्रश्न आसा आज्या, पयलीं काळांत 4-5 लग्न जाल्ले राज म्हणटाले. 4-5 लग्न केल्ल्याक राज म्हणटाले. हय. तो राजा भशेन रावतालो बी. हां जाल्यार आतांच काळांत एक लग्न जावन गुलामगिरी करची पडटा, कित्याक? त्या मनशाचेर अवलंबून उरता ते. कशें म्हणटा तुमी? पहिले 4 लग्न जावन बायलां कसं सांबाळटले ते विचार करू सारक गोश्टी. हय. कित्याक सादारण तेणी सांगची बी खोट न्ही, एक बायलाक सांबाळूं जावच ना रे, तेंगे गुलामच जावन घेवन रावचें पडटा. आतांच्या काळांत आतांच्या काळांत पयलीं 4-4 लग्न जावन घेवन तितली एक पयले लग्न जातालें कितें करता कित्याक म्हण लग्न जावप पयलीं शेत भात भरपूर उरताले. 4 लग्न जाले 5 लग्न जाले तेंगेर एक 10-15 पोरां जाल्यार पुरो आळ घेवं जा म्हण नाशिल्ली. पुरा घरांत घरांत लोक काम लोकांक सगळें काम करताले. आतां तशें ना, काम बी ना, शेत बी ना, आनी 4 एक लग्न जावन ते बायले पोसूंक वयल्यान आनी आमकां भरपूर त्रास काडचे पडटा. आनी तितूंत भितर आनी तूं 4-4 ह्या काळांत जर तर लग्न जाल्यार जिवन करूं जायना. कितें उरूं ह्या काळांत एकूच लग्न जा आनी बायलेन गुलाम जाल्यार गुलाम जावन घरा रावा, बरें करावा. बरें कर रावा. तर फुडलो प्रश्न आसा साईश आरव पंटलबाग. हो 8th स्टँडर्ड आसा, म्हणल्यार 8वी शिकता. 8वी शिकता. तेगेलो प्रश्न आसा आज्या, 3 घर आसात. एक घरात भांगर, एक घरात पैसे आनी एक घरात चांदी आसा. हां कितें कितें? एक घरात भांगर, हां एक घरात पैसे हां आनी एक घरात चांदी आसा. हां चोर कार घेवन ते चोरू येता. हां तर चोर पयलीं खंयची दार उगडतलो? एक घरात भांगर, एक घरात पैसे, एक घरात चांदी आसा. चोर कार घेवन ते चोरू येता. पयलीं तो खंयचो दरवाजो, खंयचो दार उगडतलो? खंयचो दार उगडतलो? कार घेवन येयल्यार कारीचो दार उगडनाक रे तेणी, नाल्यार देंवतलो कशें करून? बरोबर. चोरू येयल्यार कारीचो दार उगडून पयलीं तेणें मागीर ते खंयचे ते घेवूं जा म्हणून आपूण पयशाचे कडेन वचूं काय भांगराचे कडेन वचूं काय चांदयेचे कडेन वचून मागीर तेणें विचार करूं जाय तेजे बद्दल. कोण प्रश्न? साईश बाबू हरकत ना, प्रश्न बरो आसा, तकली लडो सारको प्रश्न, हरकत ना. अशे प्रश्न विचार तेरो बरे प्रश्न विचार, गंमतशीर प्रश्न विचार आनी अभ्यासाकात बी मात्र लक्ष दी. तूं 8वी येवन सुद्दां इतलो बरो प्रश्न विचारलो, आजू बी खूश जालो. हय हय. आनी तूं बी खूश जालो उरतलो हाज्या आन्सर आयकून. चल पुंगाळ प्रश्न वच्चा. हो प्रश्न विचारला वसंत नायक सावर्डे, गोवा. गोंया. हेगेलो प्रश्न आसा आज्या, सोरो जिवन वायट करता म्हणटात, संवसार वायट करता म्हणटात, जाल्यार बी सोऱ्याक आमगेल्या समाजांतल्या एक प्रतिश्ठीत हुद्द्याची नांव कित्याक दितात? जशे किंग्स, डॉक्टर्स, टिचर्स, ही अशी नांव कित्याक दितात? बऱ्या मनशाक नांव कित्याक दितात? किंग्स म्हणल्यार राजो न्ही रे? राजा. किंग म्हणल्यार राजा. हो डॉक्टर आनी टिचर म्हणल्यार मास्तर, शिक्षक. अशी सोऱ्या नांव कित्याक दिता काय म्हणटा? कित्याक खबर आसा तुका? सोऱ्या नांव दिवची बी चुकूच ना. तूं बरो ते किंग्स म्हटल्यार राजा हे नांव कित्याक उरतलें सांग? कित्याक? जो बरो पिल्ल्या कडेन वचता तो कोणा आयकता? बरोबर. राजाच मरतो. आपूण राजा म्हणटा. तशें म्हणटा की किंग्स तेज्या पक्षान आनी कोणा मुखार येवूं दिन तो, आपुणूच राजा अशें. तशें म्हणटा की त्या सोऱ्याक नांव किंग्स म्हण दिवं शकता. आनी कोण उरलो? डॉक्टर्स. हां डॉक्टर. सोरो इलो पिल्यार औषधच. बरोबर. कळ्ळें तुका? जास्त पिल्यार विश ते. तशें म्हणून तेका इलो सोरो पिवन घेवन जर बरो सोरो एक्चुअली खरो सांगया म्हणल्यार सोरो वायट न्ही. सोऱ्याक आमी नांव वायट केलात, लोकांना वायट केला. हय लोकांनी म्हणल्यार सोरो कोण पिता पळय तेमी वायट केला. भरपूर पिवन घेवन तेमी त्या सोऱ्याक नांव वायट केलां. नाजाल्यार सोरो इलो पिवन घेवन गप्पून न्हिदलो मस्त सोरो. तशें म्हणून तेका तो डॉक्टर म्हणून घेवन नांव दिल्लें आसा. उरलो कोण आनी?
आता टिचर्स हां, टिचर्स teachers. म्हण कित्याक नांव दितात सोऱ्याक ते बी शिक्षक टिचर म्हणल्यार अशी मास्तर मस्त तेमी कितें करतात शाळेंत शिकयतात भुरग्यांक शिकयता मरे हय, ज्ञान दितात ज्ञान दिता सोरे पिल्ल्या कडेन गेल्यार कितें करता तो कितें करता थोडे वेळ कितलें ज्ञान दितलो तुका तो उलोवंक लागला आयकत तो तुका बरोबर हां सादारण ज्ञान दितलो तो तुका कितें गांवांक खबर नाशिल्लें तूं ज्ञान दिता ज्ञान पुरा सगळं खबर नाशिल गांवांत न्ही देशांत कळून जाल्यार सुद्दां तेजे कडेन ज्ञान उरता तसलें ज्ञान दितलो म्हणटा तशें म्हण ती नांव तेजे भायर आनी नांव आसात कितें तें ब्लॅक डॉग हां ब्लॅक अँड व्हायट असली बी नांव अशीं बी आसात आसात. हय म्हणल्यार कितें जनावरां वयल्यान दिलात ब्लॅक अँड व्हायट म्हणल्यार कितें सांग खरें आशिल्लें खोट्यार खरें खोटें आशिल्लें खरें करता तो काळ्यान धवे. पिल तेन्ना काळ्यान धवे हय. ते बी करता तो बरोबर आनी काळे पेटो म्हणल्यार खूब तायट जावन करून पेट्या बरोबर न्हिदता तो दुस्त जाता ते गेली कोणी विचारलो प्रश्न वसंत नायक सावर्डे वसंत सोऱ्याची मागेल बाबतीत कशी आसा तुगेल बाबतीत कशी आसा म्हाका खबर ना मागेल उत्तर हे तर वसंत बाब तुमकां उत्तर मेळीत उरतलें तर राजा फुडलो प्रश्न वच्चा हय वच्चा फुडलो प्रश्न सुभाष सारंग हेणे विचारिल्लो आसा कितें म्हणून हेलो प्रश्न आसा हाज्या पिक्चरांतलो हिरोक ताकद खूब कित्याक हां तो सादारण 100-150 विलनां असोच उडयता हां तेतूंत रजनीकांतालान विचारचेंच ना विलन खंय पडलो म्हूण कांयच कळना हाज्या हिरोन आवल दूद पिला आनी विलनान कोणाक दूद पिला हय ते पिक्चरांत दाखयतात 10-15 लोकांक वडेचे एक मूठ मारल्या पुराय तो उसळणीचे. म्हणून तो मूण घेवन वयता कोसळण घेवन वयता ते पिक्चरांत जाता म्हण जायना म्हण कितें विलनान कोणाक दूध पिलो उरता तें म्हाका खबर ना म्हण हे तेगेले ते निर्देशक आनी कितें म्हणटा डायरेक्टर आनी प्रोड्युसर म्हणटा पळय तेमी तेंगेलो तुगे लोकाल मेळून घेवन अर्द रगत पिलो उरतात तेमी दर्जाम केलो हय ते अशें करा तशें करा हां हां म्हण एक बाबा तूं मात्र एक कोणाक लस्करून घेवन 10-15 लोकां कडेन लपड्या वयच नाका बरो करो कित्याक म्हणल्यार खंय तेमी एक ताका करून घेवन मागीर तूं ना जावन वयशी तूं बरो करून राव आतां उत्तर मेळ म्हणटा तुमकां आतां फुडलो प्रश्न राजेंद्र नायक राजेश हो मल्लापूरकर इरपागे हेगेलो प्रश्न आसा उखाण घे उखाणे आकाश आसा नक्षत्र ना उदक आसा नुस्तें ना म्हणल्यार कितें आकाश आसा नक्षत्र ना हां उदक आसा पण नुस्तें ना म्हणल्यार कितें हे प्रश्न कोणी विचारला राजेंद्र नायक म्हणल्यार मल्लापूर इरपागे राजेश राजेंद्र बाबू ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुका कळल्यार मुखालपटी तूं आमकां हे आमकां बरोवन घाल आनी कितें म्हण सांग हे आमकां म्हाका बी खबर ना म्हण हांव आनीक सांगता तुमकां गेले पटी आमकां प्रश्न विचार दिले मंजुनाथ सैल बावळ हेणी जे पोवू कळून जाल्ली प्राणी खंयची का म्हण घेवन आनी तेणी आमकां उत्तर बरोवन दिला गोरिल्ला म्हण घेवन तें आमकां बी कळनाशिल्लें खबर नाशिल्लें आमकां गोरिल्ला जाल्यार गोरिल्ला कित्याक गोरिल्ला पोवू कळटा का कित्याक म्हण गोरिल्ला बरो हांव केन्ना फिरलो बी ना गोरील भार तुमकां कशें पळयता तेच म्हणटा म्हाका खबर ना तेका पोवूंक कळटा काय कितें म्हणून गोरिल्ला म्हण सांगलें तेणी आनी तशेंच आनी एकल्यान म्हाका विचारिल्लो कितें कितें ते कितें विचारिल्लें मरे आनी कोण तो हय रे हरीश 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 बंगले हरीश बोंगलेन विचारिल्लो की ह्या कितें आसा झाड आसा तर झाड रान आसा झाड ना न्हंय आसा उदक ना शहर आसा घर ना तेजे म्हाका नंतर कळलें म्हाका म्हण तेणें बरोवन घायलें नाशिल्लो बरोवन घाल म्हणिल्लें ताका हे खंय नकाश खंय मॅप हय हय हां तेजेर बरोबर ते दाखयलें उरता बरोबर थंय ही न्हंय म्हण बरें उरता उदा उरता उदक उरना. हे शहर म्हण बरें उरता घर उरता बरोबर हां हे मजेशीर न्ही हय 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 हरकत ना असले प्रश्न विचारा परत तशेंच मंजुनाथ सैलान म्हाका एक पयर एक प्रश्न विचारिल्लो फोन करून विचारिल्लो तेणी सरपा मुखार आमी पुंगी वाजयतात आनी रात्रीन शिटी मारनाकात पुंगी वाजयनाकात कितें वाजयनाकात सरप येता म्हण हाज्या सरपाक आपूण कितले पटी पळयलो सरपाक कान आशिल्लो आपणाक दिसलें ना पण सरपाक आयकत कशें एका विचारता तो कानून आसा सरपाक खरें कानूच ना हां हां सरप सगळे करता केजेर सांग पुराय हे अशें जिबली काडटा पळय तो भायर काडटा हय जिबलेचेर ती जी आमगेलो आतां तरंग घेता पळय आमी उलयली ते तरंगाचेर तो धरता हां ते जिबलेचेर कॅच करता हय कॅच करता आनी तो तसोच वास सुद्दां जिबलेनूच घेता तो वास बी जिबलेन हय ते कान आयकनात कान उरचेत ना सरपाक हांव मोगीच सांगते शिटी मारल्यार सरप येत म्हणून नाक हां नाक बी पुराय जिबलेचेर तेगेले वोट थंय कळ्ळें कोण विचार मंजुनाथ बाब हे प्रश्नाचें उत्तर हांवें तुका दिलां म्हणल्यार म्हाकाच विचारिल्ल्या तूं दिलां हेंचे कडेन उरलें हेंचे कडेन विचार तशील तेमी म्हाका हरकत ना दुसरे प्रश्न वच्चा दुसरो प्रश्न आसा अतुल नायक तोल नाका बाड कितें विचारला हेंगे प्रश्न आसा हाज्या कारवारचे लोक इतले बदलला कित्याक आतां एकमेकाक टोपी कित्याक घालून पळयतात फक्त फटींग उलोवन लोकांक फसयतात कित्याक
हेजो अनुभव तुमी बी घेयला उरतलो हे अशें कित्याक जाता नाही घेईल ना म्हाका कोणी टोपी घालना हांव कित्याक म्हाका कोणी टोपी घालता म्हणून हांवूच घालून घेता पयलीं घालत रावता हांव तशें म्हण घालत रावता कित्याक म्हाका दुसऱ्यान कोणी टोपी घालची नाका म्हणून घेवन म्हणून घेवन कितें बदलला म्हणल्यार तशें उरना कितें जालां आतां पयलींच लोकांक मरे माणूसगिरी ना आतां मनीसपण म्हणटा मनीसपण पळय ना. ते ना वेव्हारीक वयता सगळे जाण कितें आशिल्लें ते वेव्हारीक वयतात हा बाबा अमूक कडेन गेल्यार म्हाका कितें फायदो जातलो का ना ह्या कामात हात घायला फायदो जातलो काय ना ह्या मनशा कडेन गेल्यार म्हाका कितें फायदो जातलो काय ना हेजे खंयच्यान कसो फायदो घेवचो हेजे बद्दल विचार करतात हे वेव्हारीक जालात म्हणून मनशान आमगेल्या कारवारकारांचो एक सांगता म्हणून कारवारकार सगळे तशें ना बरोबर थोडे लोक काही लोक उरतले काही लोकां पायन कारवारकारां पुरा घेवचे नाका म्हण कारवार सगळे कडेन उरता ते सगळे कडेन उरतात कारवारातच म्हण न्ही थोडे उरतात ते तशें म्हणून घेवन हांव कितें म्हणटा माणूसगिरी मनीसपण मात्र दवरून घेया आनी कोणा फशीचे बिशेचे करनाकात कित्याक काय म्हणल्यार तकलेर घायल उदक एक ना एक दीस पांया पंदा येतात बरोबर बरोबर तशें म्हणून घेवन कोण विचारलो तो प्रश्न हो जगदीश अतुल नायक हां अतुल नायक बाब कळ्ळें न्ही शेणे तितले दुसरे प्रश्न विचार पुढे प्रश्न आसा जगदीश पवार गोवा हां हेगेलो प्रश्न आसा हां. करता करविता भगवंत हां अशें म्हणटात हां जाल्यार भगवंताचेर सगळें सोन कश्ट करचें सोडूं जाता ना करता करविता भगवंत म्हणल्यार ते भगवंताचेर सगळं सोडून घेवन जर तर कश्ट करना जाल्यार कोण येतलो तेच तशें करूं जाता आमगेलें कर्तव्य कितें आसा तें करूं जाय करता करविता तो जालो तो आमकां आमगेलो सूत्रधार हय कन्न घेता आमचें काम आमचे घेवन घेता ते आमी करूं जाय तो आमकां करूच तेणें आमकां हातपांया ताकद दिला बुद्धी दिला आमकां सगळो अवयव समाज दिलात म्हणले नंतर तो आमचे खंयच्यान कितें तरी कन्न घेवंकूच आमकां धाड दिली न्ही बरोबर तें करूं जाय तेजेर सगळें सोडून उपेग ना 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 तो आमचें काम कन्न घेता कन्न घेता हय बरोबर आतां फुडलो प्रश्न हं, शोभा राणे किन्नर हं. हेमगेलो प्रश्न आसा आज्या स्वरपिल्ल मनीस लोकांक कित्याक गाळी मारता आनी दुसरे दीस विचारल्यार आपल्याक कांय खबर नाशिल्लें म्हणटा आनी लोक म्हणटात तो स्वरपिल्ल न्ही तेगेर कित्याक धन बसचे ह्या स्वरपिल्ल मनशाक आपल्याला घर म्हूण कळटा घर म्हूण घरा कडेन वचून शुद्धीत रावता तो लोकांक गाळी मारतना शुद्धीत उरना हें अशें कित्याक म्हणटा तें हें आतां कोणाक बरें पितल्याक धन घेवन विचारल्या बरें का म्हण घेवन सोरपिल्ल मनीस हय हांवें बी खूब पटी पळयला सोरपिल्ल नंतर तेका तेगेल तकली तेगेल ताब्यांत उरना ताब्यांत उरना कोणाक कितें म्हणटा कित्याक म्हणटा म्हण जालो तो आतां ते विचार कित्याक खबर तुका आमगेल मरे सोरपिल्ल नंतर मरे रक्ताचें हें उरता पळय आमकां ते ब्लड प्रेशर म्हणटा मरे ब्लड प्रेशर हां तें वाडटा ते वाडता की जाता तेका मुखार कोण आसात काय कळना दुसरे दीस वचून चूक बी मागता तातूंत खूब लोक आसात आमगेल्या गांवांत आसात राग येयले ते झगड घेवन टी व्ही पळोवन घालतात मोबायल पळोवन घालतात मागीर तो वचून हिकत हाडता तातूंत पंचायत जाल्लें आसा हिंगा ते हे प्रश्नाक उत्तर कोणा परत हांव आनीक पटी चवकशी करून घेवन दिता जायना बरो पिल्लो मनीस मेळ्ळार मेळ्ळा तेका विचारत बाबा तूं तशें कित्याक करता जाल्यार शोभा राणे मॅडम तुम्ही मेळेल उत्तर मेळून जालें तरी की आज्यान एक सांगला सोदून काडटा म्हणून काडया सद्या तर हाज्या फुडलो प्रश्न आसा जीवन पोळ्याम गोवा पोळ्याचो हां तेमगे प्रश्न आसा MLA जावं नाजाल्यार बाकीचे खंयचे इलेक्शन जावं कॅन्डिडेट प्रचार करून घर घर फिरतात म्हाका वोट घाला हांव तुमकां हें कन्न दिता रोड कन्न दिता इंडस्ट्री हाडया अशें कितकीत बंड मारता जाल्यार इलेक्शन जाले नंतर तो घर तुमगेली प्रॉब्लम कितें सांगा म्हूण येना अशें कित्याक फोन केल्यार सुद्दां उठयना इलेक्शना टायमार तो खंय येयलो उरता घरा कडेन येयलो उरता आमगेल्या घरा कडेन येयलो उरता वोट घाला घाला म्हूण सांगू वोट घाला म्हणून मागीर तो आमगेर येवन गेला आमी तेमगेर वचूं जायना निवडून येयले नंतर आमी तेमगेर आमी तेमगे दारात काम करा म्हणून आमगेर काम करा तेमी आमगेल्या दारात येयले वोट घाला म्हणून आतां ते कित्याक येयले तेमी तेमगेल कामां तेमगेल कामां येयले. आतां आमगेल्या कामां जाल्यार आमी कोणा कडेन आमी वयचें तेमगे दारातून बसचे बरोबर बाबा हे कितें खबर आसा तुका तेमी त्या टायमाचेर पांय आमगेले दूर घेवन जाल्यार पांय पळोवन घेवन वयतात पूण जाले नंतर येना मात्र पक्का कित्याक तुमगेलें काम जाता जाल्यार तुमी आमगेर येया बरोबर तो आमगेल्या दारात येवन बसा जीवन बाब सगळे कडेन तसलेच तुझी बाबतीत अशें कितें जालें जाल्यार तूं तेमच्या घरा कडेन वचून बस तुगेलें काम करून घे चल कन्न जाल्यार फुडले पटी घरा कडेन येयले तांकां वोट घालनाका वोट घाल नाका हय फुडलो प्रश्न आसा आनंद सारंग नंदन गद्दा तेगेलो प्रश्न आसा आज्या धवे प्लेटीत काळी द्राक्षा कितें सांग पळया दोळे रे पटकन दिल उत्तर हे पयलेच आमगेले काळाचे ते हे दोळ्याचे पळय धवी न्ही आनी तितून भितर एक हे द्राक्षा, द्राक्षा काळ, ना. काळ, हां. हय बरोबर हां एकदम सोंपी उत्तर हय, सोंपें आसा. फुडलो प्रश्न आसा शिवम उसगांवकर उसगांव गोवा अरे बाबा हां
हिमगे प्रश्न आसा आज्या प्रायवेट कामाक पयशे कमी सुट्टी कमी आणि काम जास्त जाल्यार गव्हर्मेंट नोकरेंत पयशे जास्त सुट्टी बी जास्त आणि काम कमी अशी भेदभाव कित्याक प्रायव्हेट कामाक काम जास्ती सुट्टी कमी आणि पगार बी कमी पगार बी. आणि गव्हर्मेंट का तशें म्हणटे गव्हर्मेंट न्ही आजकाल खंयचे चेडूं दितले जाल्यार गव्हर्मेंट आजकाल कितें विचारतात आपल्याला जावूंय जाम जायना म्हण घेवन काम करून घेवन पगार जास्ती मेळटा भायले आपल्या दुये कोण घेवन फिरूक बी खंय घेवन येतलो जास्त घेवन येतलो रज मेळटा बरोबर. हां सुट्टी खूब मेळटा तशें म्हणून घेवन नाजाल्यार पेन्शन प्रायवेट मेळटा. पेन्शन मेळटा जास्त कमी जाल्यार हे लवार बी चडटली मागीर दुयेल्या तशें उरता तशें म्हणून घेवन की हे सगळेच कडेन उरना आजकाल गव्हर्मेंट कामाक पगार कमी जाला पयलींचे आमचे तुका पेन्शन ना प्रायवेट कामाक पगार भरपूर मेळटा आणि रजा तशीच मेळटी आसा म्हण खंयचे ते एक हुद्द्याचें काम उरूं जाय हुद्द्याचेर हय त्या हुद्द्याचेर मेळटा अशेंच मेळ न्ही आनी ताका शिक्षण बी जाय पडटा बरोबर जालें उत्तर हय तर फूल प्रश्न हय फुडल्या वच्चे रविराज रेवणकर सोनार वाडा बाड हां हेगेलो प्रश्न आसा आज्या गो हमारी माता हे म्हणटात म्हणल्यार गाय आमगेल आवय हां जाल्यार बैल आमगेर बाप कित्याक म्हणनात तशें कशें म्हणूं जाता ते तो म्हणटा न्ही गायीक जर आवय म्हणटात बैला बापूय कित्याक म्हणनाका म्हणटा तो आतां एक कोणी मनीस आसा आमी ताका वचून म्हणूं जाता एक बायल मनीस एक आसा बरी मनीस बाबा ती मागीर आवय रे म्हणूं जाता आवय न्ही जाल्यार मागीर आवय ती आवय हां समान. हय कोणाक वचून मागीर बापूय रे म्हणूं जाता ना जायना अर्थ उलटा जायन तेजो बरोबर फाल्याक कोणाक वचून घेवन एक विचार करूं सारकी गोश्ट न्ही आतां हां ती मागीर आवय रे आवय ती हां मागेली आवय समान. आवय समान म्हण हां हो मागीर बापूय रे म्हणून कोणाक वाटेन वयतल्या म्हणूं जाता जायना बरोबर तशें म्हणून घेवन ती गायीक गो माताच म्हणटात बैलाक बापूय म्हणून बापूय म्हणूं जायना ना पिता म्हणूं जायना हां हे आनी आमगेले हेतूंत आनी खूब विचार करून उलयचे बी नाका कित्याक आमगे धर्मा बाबतीक आसे गो आमगेली कायमची मातात उरतली आनी ती गो मातात आमगेली हां आनी अकस्मात तुवें विचारलो प्रश्न पळय तुका जर ताका बैलाक तूं कितें म्हणटा जाय तूं म्हणूं हरकत ना घे दुसरो प्रश्न घे रविराज बाब तुका आन्सर मेळ्ळा फूल प्रश्न आसा नितीन सावंत देवबाग हेमगे प्रश्न आसा आज्या म्हाका खबर आसा आनी तुका बी खबर आसा की नशिबात भरयलें जाता हय जाल्यार थोडे लोक मंत्रोन लिंबू बी कित्याक फिरयतात तेज बद्दल तुमगेर कितें विचार बंडल सगळे बंडल लिंबू फिरोवन जर तर कोणाक मान ओडयचे कोणाक आड ओडयचे कोणाक जर तर तेगेले धंद्यात लुकसाण करचे जाल्यार आमगेले मिलिटरी जाय म्हण नाशिल्लें आमकां लिंबू पुरोशिल्ली अरे बाप 2-4 गाडी आमी काश्मीरात दवरल्या लिंबू पाकिस्ताना उडयला पुरा डमार मरे अर्धानच लोक उडवताले हां ताशनी तोपून उडयचे लिंबाक तर आहा ते RDX आनी कितें तोपून उडयला आनी कितें हां हेजेर विश्वास करनाका हे सगळें खोटे तुगेले नशिबात देवान कितें बरोवन दान दिला तें घडतलें म्हण नशिबान सांग घडतलें म्हण सांगून काम धंदो करनासतना रावं नाका काम बी कर लिंबाचेर भरोस लिंबाचेर भरवास दवरनाका नाका लिंबू जर तर जायत तर तेका कापून घेवन शरबत करून घेवन पी जिवा बी बरें हय तर फूल प्रश्न आसा सागर नायक जोयडा हेमगेलो प्रश्न आसा आज्या उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेळटलें अशें तूं भरोस आसा म्हाका भरवस आसा कित्याक सांग तुका उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत मल्टी speciality ते मेळटले आस्पत्री मेळटली म्हण करची खंय म्हण हेचो प्रश्न जाला पयलीं आमी सगळ्यान आतां सगळे जाण म्हणले हां बाबा हां आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत एक जायते असलें हॉस्पिटल जायत म्हणले कारवारात करू जर ते तयार केल्यार न्ही फाल्यां खंयच्यान आवाज येतलो खबर तुका शिर्शीकांतल्यान कुमटाकांतल्यान आवाज येतलो थंय करा हां तेकात करूं गेल्यार आमगेले हेकांतल्यान आवाज येतलो आनी खंय करूं गेल्यार हे पयलीं आमी पुराय आमगेल्या जिल्ल्याच्या लोकांक एक जावन खंय करूं जाय म्हणून ते ठरोव जाय मागीर हाडचे प्रयत्न करचे म्हणटात सगळे जाण जाय आमकां म्हणून बाबा हिंग केल्यार थंय केल्यार तर आवाज करूं जायना कोणी बी खंय जावन एक जिल्ल्यांत एक जावन वचूं तसलें भानगड जाला तशेंच आतां आमगेले आतां कोंकणी भाशेचेर येयला आमगेले कोंकणी भाशेचे खूब कडेन ग्रामपंचायती ठराव जालो आमगेल्या गांवांत कोंकणी भाशा जाय ठराव करून 2 म्हयने जाल्यार बी आज पर्यंत खंयच्या एक बोर्डाचेर कोंकणी भाशा दिसना मरे बरयली ओगी ठराव करून करतल कितें तुमी ठराव करून केलें कितें बरयलां बरोवन दाखय आनी ठराव केलो म्हणून जायना
ठराव करून घेऊन कितें करतले हां ठराव करून 2 म्हयने जाल्यार आज पर्यंत ते खंयच्याय गांवांत म्हाका सांग दाखया पळया तुमी खंय तरी कोंकणी भाशेन बोर्ड बरयलात ना सुरू करा तुमचे खंयच्यान सुरू सुरवात करा. जाऊ तुम्ही हे केला ठराव केल्या बद्दल तुमकां हांव तुमकां स्वागत आसा सगळ्याक तुमगेलो अभिमान आसा आमकां म्हणून तुम्ही एक तरी बोर्ड गांवांत बरया बरो फाटी काय रावता बरें या बरें या न्ही वगीत हिंग ठराव केलो थंय ठराव केलो आमी पेपरार पळयतात टीव्हीचेर पळयतात अरे बाबा ठराव केल्या नंतर मुखार कितें तुमगेले आज आमगेर कॉम्ब मारलो म्हण हांव सांगता अरे मागीर तेजें कितें करूं जाय न्ही बाबा हां तुका सुक्का करता जाल्यार सुक्का कर ना जाल्यार तूं आनी कितें पातळ करता जाल्यार पातळ कर शागोती करता जाल्यार शागोती कितें तरी कर न्ही कॉम्ब मारलो म्हणून मान दवर तसोच कुसून वयतलो तो तशें म्हण म्हणटा तुमी ठराव केल्लो बरोबर आसा तुमी एक बोर्ड तुमी बरो सुरू करा सुरवात जावन वचो तुमचे खंयच्यान तर राजा फुडलो प्रश्न आसा हां मुरलीधर पवार गोवा फोंडा हां कितें विचारला एक प्रश्न आसा आज्या एक फळ हं, तेका चारय वाटेन काटे हां तेजी भुरगीं सुळसुळीत म्हणल्यार पोर सुळसुळीत हां ते फळाचें नांव कितें पणस न्ही रे बरोबर आतां हे कित्या प्रश्न घेवप खबर आसा तुका ही आतां तुमी आतां घेवची हे आमगेल पयलींच जाली आतां फाटल्या काळात जाली आतां ही कित्याक आतां हे नेण्टेल भुरग्याक कळू हे पयलेच आमगेर उखाणे आशिल्ले उखाणे पळय आशिल्ले म्हण. कळू म्हणत घेवचे हे अशें नाशिल्ले हे कशें आसा खबर तुका तेका कशी? पयले जायश म्हणटाले आमी आवय काटेरी बापूय बुळबुळी आनी भुरगीं सुळसुळी म्हणल्यार आवय काटेरी म्हणल्यार 4 उरत पळय पणसाचे ते काट्याचे आवय, आनी बापूय बुळबुळी बुळबुळी म्हणल्यार घरो घरो. बुळबुळी आनी भुरगीं सुळसुळी म्हणल्यार ती भिकणां भिकण भुरगीं हां अशें आशिल्लें अशें आशिल्लें तें हांवरू तरी हरकत बी ना प्रश्न विचारलो. विचारले न्ही तुमी तुमकां धन्यवाद मुखार मुखार प्रश्न आसा प्रदीप नागेकर हणकूण हां कोणचो हेम रावतात कतार हां कळ्ळें हां कळ्ळें प्रदीप बाब हां हरकत ना हां तेमगे प्रश्न आसा हां एक चेडवाक एकच पटी 2 सैरीक येतात हं, ते चेडू बी खूब सुंदर उरता हं, जाल्यार एक चेडो काळो उरता दिसू बी बरो उरना हं. पण गव्हर्मेंट नोकरी करता हरकत ना आनी दुसरे चेडो हां. दिसू एकदम स्मार्ट उरता गोर उरता जाल्यार प्रायवेट काम करता हां ते चेडू खंयचे चड्या पास करतले आजकालचे आमगे तकलेचे आमगे ते बुद्धीशक्तीन पळोवंक गेल्यार मरे ते चेडू मरे तो काळ जाल्यार हरकत ना गव्हर्मेंट नोकरीच्याकच पास करतले कितें म्हणटा तुमी अजूनय कोणाला सगळ्या खूब लोकांक तकलेंतल्यान गेले ना रे कितें सांग गव्हर्मेंट जॉबा आशिल्ल्याक दिवं जा गव्हर्मेंट नोकरी आशिल्ल्याक दिवं जा म्हणटा पळय आमकां अजूनय तकलेंतल्यान गेले ना गव्हर्मेंट नोकरे पेक्षा आजकाल प्रायवेट नोकरी आशिल्ले लोक पयशे जास्ती कमयतात बरे व्हड उद्यार आशिल्ले ते अजून गव्हर्मेंट जॉब गेला न्ही तकलेंतल्यान अजून आमगे लोकांल्या तकलेंतल्यान गेले ना तशें म्हणून ताणें सांगता ते सगळें तकलेंतल्यान काण उडया चेड्याल फाल्यां गव्हर्मेंट नोकरी उरलो तो काळ आसा म्हणून तो गव्हर्मेंट नोकरी काळ उरल्यार बी गव्हर्मेंट नोकरी आसा म्हणून ते लग्न जालें आनी ताका स्वभाव बरो ना जाल्यार आनी हो प्रायवेट नोकरी आशिल्लो तो दिसू बरो उरून प्रायवेट नोकरी आसा म्हणून तेजे बरोबर लग्न जालें जाल्यार ताका स्वभाव बरो उरील उरल्यार हय तो बी बिगडू शकता बिगडू शकता तशें म्हणून संवसार करचे आनी संवसारात कशें रावचे ते मुख्य उरता हे पगार हे दिसचे ते कांय उरना नोकरी बरो मनशां बी पळया हय तर फुडलो प्रश्न घेया फुडली प्रश्न आहे फुडलो प्रश्न आसा अनिल तायशेटी सदाशिवगड अनिल तायशेटी हां त्या शेटी हां हां सदाशिवगड कितें म्हणटा एमगेलो प्रश्न आसा हां पृथ्वीर आशिल्ल्या सगळ्या जिवांक 2-2 दोळे दिलात देवान हां जाल्यार नाल्लाक 3 दोळे कित्याक दिलात दोळे दिताना नाल्ल लायनीत लास्ट आशिल्लो काय म्हणटा म्हळ्यार आशिल्लो पुरा लास्ट हे बाबा तुका घे 3 दोळे उरलात तुका घे म्हणून पृथ्वीचेर आशिल्ले सगळे जिवाक देवान 2 दोळे दोन दिला दोळे. नाल्ला तीन नाल जीव हय रे फळ नाल ते. जीव न्ही फळ ते फळ ते. पण फळ बी जाल्यार नाल्लाक 3 दोळे कित्याक दिला काय म्हणटा हय. कित्याक दिला खबर 3 दोळे पृथ्वीर आशिल्ले जीव सगळे खंय उरतात सकयल उरतात अशे चमकाचे बी उरतात थोडे उडतात वयर थोडे उरतात जमनीर जमनीर उरतात. येतात न्ही उडल्यार बी हय, हय. बट हे कितें सांग नाल्लाक कित्याक 3 दोळे खबर आसा कित्याक? तो माडार वयर जात न्ही ताका सकयल दिसना खंय रे आजकाल तूं मोबायलाचे कॅमेरा कितले येयलात 3-4 उरतात 3-4 तशें म्हणत ते बरेच हां. क्लियरिटी येवं म्हण अशें वयल्यान वयल्यान नाल्लाक नाल्ला सकयल दिसून मागीर आनी कितें सांगू 3 दोळे दिलात अनिल बाब तुमकां उत्तर मेळिल्लें उरतलें म्हाका एक आनीक सांग म्हाका एकल्यान सांगिल्लें हो प्रश्नूच हांव म्हाका सुनिलान सांगलो म्हण ते विचारील कोणी खबर आसा तुका अंजली विनायक नायक सिद्दर हां अंजली बाईन विचारला श्रावणात मस्का पाल्याची भाजी कित्याक खायनात हय खायनात कित्याक हांव बी विचारता कित्याक खायनात कित्याक खायना एक धर्माच आसा आमगेले श्रावण बाळ म्हण आशिल्लो खबर आसा तुका एक हय. काणी आसा एक पौराणीक काणी म्हणटा एका एक श्रावण बाळ आशिल्लो श्रावण बाळाला आवय बापूय आशिल्ले तेमकां दोगी लोकांक दृश्टी नाशिल्ली कळ्ळें तुका हय
दोळे दिसनाशिल्ले तांकां दृश्टी नाशिल्ली म्हण जाल्यार बी तांकां त्या आवय बापायक आपणाक आमकां दोगी लोकांक काशीक वयची उमेद आशिल्ली देवाक काशी देवा वचून मेळून येवजा म्हण तेमी ते श्रावण बाळा कडेन पुता कडेन सांगतात बाबा आमकां कशें करून तूं काशीत व्हरून घेवन हाड आमच्या दोळ्याच्या दिसना जाल्यार आमी मनांतल्या दोळ्यांतल्यान आमी त्या देवाक दर्शन घेतात म्हण श्रवण बाळ कितें करतलो आतां दोनी आवय बापाय म्हातारे जाणटे चमकू जावतना तेमच्यान दोळे दिसना तेमकां तेन्ना कितें करतलो तो एक व्हड कण्ण घेता कण्णाक दोनी वाटच्यान बुटी बांदता तागडी हेच करता आनी एक बुटेत आवयक आनी एक बुटेत बापायक घालून तो घेवन वचूं लागता तेन्ना तांकां दोगी लोकांक चमकता खूब वेळ वयता ती म्हणटा पुता आमकां ताण लागला मरे उदक खंय उरल्या पळय ही म्हण हाडत बापा म्हणून तो कितें करता ती तागडी जमनीचेर दवरना आवय बापायक मस्का सांग्या रूख करता त्या रुखाक लावन दवरता आनी उदक हाडूंक तळ्या कडेन वयता तळ्या कडेन गेले तेन्ना त्या रानांत दशरथ राजा शिकार येयला उरता दशरथ राजा त्या रानांत शिकार येयला उरता तो हो तेन्ना ते मडकी तळ्यात बुडयता तेन्ना बुडबुड बुडबुड जावन आवाज येता तो दशरथ राजा कोण जनावरच येवन उदक पीत जावन कोण म्हणून त्या दिशेन बाण सोडता तेन्ना कोणा लागता श्रवण बाळा लागता जनावर मारेल तेका श्रवण जनावर म्हणून समजून तेणी मारलो उरता तेणी बी श्रवण बाळ मारूं जा म्हणून मारिलो ना ते जनावरां म्हणून मारिल तर तेका बसता श्रवण बाळ मरता तेन्ना ते आवय बापूय खंय उरले मस्का सांग्या खांदेक थंय तेमी थांगोवन दवरले पळय तेणे ते खंय आड अशें थंय उरले म्हणल्यार ते मस्का सांग्या रुखाक सुद्दां तेन्ना तेका अत्रक लागले ह्या श्रावणांत आतां श्रावण म्हयनो आमी पाळटा पळय ते ताका अत्रक लागले तशें म्हण ते काणयेंत अशें आसा म्हाका कळिल्लें म्हाका कितलें खबर आसा तितलो सांगलो हे अशें आसा काणी तेतूंत तशें म्हण ते मस्का सांगे खायनात मस्का सांग्या आपूण ना सुद्दां मस्का सांग्या रुखाक कळ्ळें अंजली बाये तशें म्हण तूं श्रावण म्हयन्यांत केन्ना मस्का सांग्या आनी मस्का पाल खायनाका तूं बी खायनाका तुमगेल्या घरांतल्या कुटुंबाक घालनाका आनी तुगेल्या घोवाक घालनाका तुगेल्या भुरग्याक घालनाका हां आनी तुमी श्रावणांत नुस्त्या खाता का खबर ना म्हाका थोडे लोक आमी खायनात तशें म्हण म्हणलो हे आतां मस्का सांग्याची काणी अशी आसा तशेंच आनी एकल्यान विचारील म्हाका हांवें बरोवन घेयला रे म्हाका दिसना दोळ्या सामक निलेश चोपडेकर देवबाग आज्या तुका नमस्कार आजकाल एक फॅशन जाल खंय लग्नाक व्हंकल न्हवऱ्याक माळ घालतना व्हंकल न्हवरे माळ घालून घेता आसतना एकमेकाक बाकीचे तेंगेल लोक उठोवन घेतात उठोवन वयर धरतात धरतात फॅशन आसता तशी कित्याक म्हणटा तो कित्याक म्हणून व्हंकलेक उठोवन धरतात न्हवऱ्याक बी उठोवन धरतात हय धरतात सांगू जायना फाल सकाळी कोणी लग्ना नंतर कोणी उठोवन व्हयल्यार तुमी कितें करतले उठोवन व्हरू केल्यार तेन्ना तुमी ताका धरतले काय वण घेतले काय की ताका थंयच ताका व्हरू म्हणून गपरवतले उठो जाता का पळयतले तशें म्हण बी उरतले पण म्हाका कोणी उठयले नाशिल्ले आनी अंबाक बी लग्ना टायमार कोणी उठयले नाशिल्ले आतां सुरू जाला उठोवन घेता आसतना बी सुशेगाद कित्याक म्हणल्यार आजकाल लग्न म्हणल्यार घाईल चड उरतात उठोवन घेता आसतना वट्ट सगळ्याक घेवन पडत तशें म्हणून घेवन तितूंतली पद्दत उरल्यार बी संशितेन आनी एकदम कितें म्हणटा ताका सांबाळ घेवन करा हय तशेंच आनी एक प्रस्न अक्षय गोटेकाळी हेणी विचारील आसा हे हांवें बरोवंक येईल रे हे म्हाका सुनीलान सांगिल्लें आज्या कारीक टायर कितें रे कारीक 4 टायर उरतात आनी बसाक 6 टायर कित्याक उरता काय म्हणटा हो प्रश्न कितें जालो सांग कितें जालो आज्या मागीर आईक मिशी ना बापाक मिशी कित्याक आसा काय विचारील चलना रे अरे कारीक 4 टायर बसाक 6 टायर अरे बस लांबेक आनी रुंदेक व्हड उरता व्हड उरले नंतर ताका जास्ती टायर लागतात 4 टायरात वजन घेवं जाय न्ही बाबा हे विचारचे प्रश्न मात्र तुम्ही आतां घेयन जाल्यार आज म्हणटा आज पार्सलिटी करता आज हे थोडे लोक तेम गेलेच लोकांक विचारतात आनी ते गेलेच लोकांक प्रश्न घेतात हे अस्कर विचारले नंतर आमी खंयचे लेखान घेवचे प्रश्न असले विचार नाका ते बरे विचारा कितें तरी मजेशीर विचारा बगीत कित्याक काज्या खंयच्यानी चटकन घेतात हां बरोबर आनी एकल्यान विचारला तेणे आपल्या नांव घेयनाक म्हण सांगलें खंय हय सुनीलालो खास दोस्त तो अपघातात मेल्यार बुडन मेल्यार अशें अपघाती मरण म्हणटा ते आमी म्हणटा खंय तस्कन मेल्यार वायट मरण म्हणटा खंय म्हणटात हय म्हणटात ते बाबा वायट मरणान मेल रे तो म्हणटात सर सोरो पिवन मेल्यार कितें म्हणटात काय म्हणटा कितें म्हणटात तायट मरण तायट मरण अरे अपघातात वायट मरणान मेल्यार कितें अपघातात मेल्यार वायट मरण सोरो पिवन मेल्यार कितें जालें बसकन मरण उरतो तायट जावनूच मेल्लो उरता कळ्ळें तुका आनी तशेंच आसा हेकात आतां तुका थोडे हे कितें संग प्रास लायता तुमी आतां रायम्स म्हणटा पळय ते लायता अपघातात मेल्यार वायट मरण
सोरपीन मेल्यार तायट मरण, रात्रीन मेल्यार नायट मरण, आनी गो बायलान झगड घेवन मेल्यार फायट मरण. फायट मॅडम. फायट मरण तशें आसा. म्हण कितें बरें करूं आमगेले आजकाल कितें जालें खबर आसा तुका, आमगेले कोंकणी भाशेचे लोकांक सांगता तुका, एकमेकांत एक किनारे एक अजिबात ना. आमी कोंकणी भाशेचे लोक मरे एकमेकाक वयर सरू दिनात. बरोबर. हेजे बद्दल एक काणी कित्याक वयर सरू दिनात, हे कशें जाता हे तूं काणी सांगता. एक मरे एक शहर आशिल्लें, शहरात मरे एकल्यान विचार केलो, कोंकणी मनशान आमगे कोंकणी भाशीक मनशान विचार केलो, हांगा एक हॉटेल घायल्यार चलतल जावन कोण म्हण घेवन. आनी तेणें हॉटेल घायलो, मस्त हॉटेल घायलो, आनी हॉटेलान नांव कितें दवरलो, कोंकणी भाशेचेच उरू म्हाका जाय म्हण दवरलो. हॉटेला नांवूच म्हाका जाय. म्हाका जाय म्हणटा नांव दवर तें हॉटेल बरें चलूं लागलें, कित्याक त्या भागांत हॉटेल नाशिल्लें. ते पळोवन ताका हॉटेल बरें चलचें पळोवन आनी कोंकणी भाशेचेर ताका जळूं लागलें, हें घायल्या कशें म्हणून. तेजे बाजून तेणें आनी एक हॉटेल घायलो, आनी तेणें नांव कितें दवरलें सांग, म्हाका बी जाय म्हण. म्हाका बी जाय म्हण. ते तेंगेल दोगी लोकांक मात्र सादारण चलूं लागली, तीच रेलो. तो बी कोंकणी भाशेचोच लोक, म्हणजे आमगे चढाव पडटा पळय, दुसरो धंदो करचे विचार ना, तो त्याच धंद्यात तकले घालतात. अरे दुसरो विचार करा. तेणी परत थंयच आनी एक बाजूर आनी एक हॉटेल घालून ताका नांव दवरलें कितें, म्हाका जायत. तेणी म्हाका जाय, हेणी म्हाका बी जाय, हें म्हाका जायत घायलो. मागीर ती तिनी हॉटेल चलूं लागली सादारण म्हणजे हेका ताकात गिरायक हेकात ताकात वचूं लागले, वाटून गेले. हय. मागीर एक 4-5 ते कितें म्हणटा आमी पार्टनर म्हणटा, हा तेमी मेळून एक 4-5 पार्टनरान म्हणून एक परत थंयच लागूनच हॉटेल घायले 4-5 लोकांक मेळून. हॉटेलाचें नांव कितें दवरलें, आमकां बी जाय. हेणे म्हाका जाय, म्हाका बी जाय, म्हाका जायत, हेमी मेळून आमकां जाय, आमकां बी जाय म्हणलें हेमगे तितल्यान सगळ्यालो धंदो बुडलो. एक दुसरो भाशेचो दुसरो गांवच्यान येयलो, दुसरो भायल मनीस एक येयलो, आनी तेणी हेमगे सगळें हॉटेला मुखार हॉटेल घायलो. आनी तेणी भाशेंत लोकांक मुखार कोंकणी भाशेच्या 4 हॉटेल जालें पळय, तेजे मुखारच घायला. नांव कितें दवरसान, कितें दवरलो, हे आदिता. पुरा गिरायक तेणी मारलो. हे आदिता आमगे पुरा गिरायक थंय गेले. हय, हे आदिता म्हणजे तेमकां बी गिरायकाक बी सांगिल्लो, हेमकां बी सांगता तेमी, हे म्हाका जाय, आमकां जाय, जायत केल्लो पळय हे आदिता. हेमकां संब दिलो, हेमकां संब दिलो तेणी. अशें आमगेले कोंकणी भाशेंत एकय जर तर उरता अशें जायना. आमगे तशेंच एकल्यान एक रिक्षा गेल्या पुरो मरे, गांवभर रिक्षा जातात. पयलीं विचार करना, बरोबर. दुसऱ्यान केल्ल्या धंद्याकच गोळ मारतात. तेच बरोबर. आतां फास्ट फुडात बी तशेंच जालें न्ही. कितें जाला, एकटो करता म्हण एकटो करता, एकटो करता म्हण एकटो करता, पूण चलची कोणालीच ना. तशेंच जालें न्ही. हांव कितें म्हणटा, आनीक सांगू केलें तुका, हे जालें हे आनीक श्रावण म्हयन्यात सांगू केलें तेणें. श्रावण आतां विचारील पळय ते सांगया म्हणल्यार श्रावण म्हयन्यात सुरू आसा. देवधर्माचे कार्य भरपूर जातात. जास्तीत जास्त आमगेल्या धार्मीक कार्यक्रमात भाग घेया, कित्याक मन शांत जाता. बरें करून देवा धर्माचे सगळे कार्य करा. आनी ह्या टायमाचेर आनी तशेंच हे अरविंदा ते हे सांग म्हणील मरे तेणी, दीपक हळदीपुरांनी ते देवूळ मुखेचे, तूं सांगून सोड. कसर गद्दे म्हणल्यार ते हेच रे गद्दे कन्नडान जाले ते रे. चिखलात आतां ग्रामीण भागाचे आमगेले खेळ उरताले मरे पयले. खेड्या गांवात खेळ जायनाशिल्लो, चिखलात चिखल करून तितून धांवचे, चिखलात खेळ हय. हा तेजे बद्दल ते केन्ना आसा आनी खंयचे पंचायती आसा मात सांगू. ते हिंग आसा, खंय आसा, केन्ना म्हण दिला न्ही. हय केन्ना ना, ऑगस्ट 7 तारखेक. ऑगस्ट 7 तारखेक हय, आयतवार. आयतवाराक चिखलात खेळचे. चिखला खेळचे. हे देवळमक्की, केरवडी आनी वैलवाडा हे 3 पंचायती अंडर आसा. 3 ग्रामपंचायती तिथे भायल लोकांना. आनी ते 4थी धन 10वी पर्यंत भुरग्याक. तेज्या नंतर ना जाणटेल्याक ना. जाणटेल्याक कशें दिला तेणी 4थी धन 10वी पर्यंत म्हण दिला. मुखार तेमकां तिचान घेवन हय सुनीला सांगून न्यूज करूं लाया. म्हण कितें हे ग्रामीण आमगेली खेळ आसा पळय हे परत एक पटी तेमी करूं सुरू केलात. सगळे जाण भाग घेया. देवळमक्की, केरवडी आनी वैलवाडा ग्रामपंचायतीत लोकांक जास्तीत जास्त वचून थंय भाग घेया. पळया की आमगेले ग्रामीण भागाचे पयले खेड्या गांवाचे खेळ कितकीत उरतले ते पळया आनी मजा घेया आनी भाग घेया मुद्दम. आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा. मुखार येताना येतलो आनी परत खूब इतले प्रश्न विचारा, गंमतशीर प्रश्न विचारा, गंमतशीर उत्तर घेया. म्हणटेत मुखार येताना मेळ्या. तो पर्यंत तुमी मागीर वाट पळया. सगळ्याक देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.